पारशा मानशीवाड्यार सरकारान बांदिल्लो खाजनाचो बांद शेतकारांक कांयच उपयोगाचो ना। कोण तरी आपल्या स्वताच्या फायद्या हो बांद बांदला म्हूण शेतकारांचो आरोप। खारें उदक शेतात घुसून शेताक काबार जाल्या म्हूण शेतकार पिकासांव करतात। सरकारानूच खंय आतां कितें तो उपाय काडचो। शेतकऱ्यांक बांद बांदून असो तरी आमकां तरी शेतकऱ्यांक तरी दिसता ते आपल्या काहीतरी फायदा लागून कोणी तरी बांधला आसतलो बांद अशें तरी आमकां दिसता। म्हणजे शेतकऱ्यांक कांयच बेनिफीट कांयच मेळना हांयसर। हो एक बांद बांदूंक हो तेजे आनी एक बांद बांदूंक हो तसो बांदूंक ते बांदूंकच ना। शेतकऱ्यांक म्हणटा कांयच मेळना हांयसर। ही आमचे पडन एक दोन तीन पडणी आहात। तीन पडणी बांदून ना। बांद बांदच्या पयलीं पडणी बांदपाक घातले ते बांदूंक ना। बांद पयलीं बांदलो खारा पाणी सगळं आतां भितूर येता दिसता हे सगळं ही पडन मेन पण आनी एक पडन वरी एक आहा। शेतकऱ्यांक हेचो कांयच हे ना बेनिफीट कांयच ना। बांद बांदला न्हू हो बांद शेतकऱ्यांक लागून बांद बांदलेलो आहा। मेन म्हणजे ही पडन ही हो बांद पयलीं बांदूंक हो बांद बांदूंक हो पयलीं ताका लागून ही दारां माणसाची ती उक्ती उरतात त्या पाणी कसं येता ते आमकां काय खबर ना। आनी तेच्या म्हणून सगळी शेतां ही नाशादी जाल्लेली आसा सगळी कित्या एकरांनी जमीन ही गेल्लेली आहा शेतकऱ्यांची बुडलेली आहा। ताका लागून सरकारान काहीतरी हेचो निर्णय घेवपाचो आनी ही शेतां आमची सगळी खारसाणीन पिड्ड्यार जाली। ह्या खार पाणी भोंवन सगळ्या वयर माडांक तेकला धरांक मेळना पाणी शेताक पाणी पावना सगळा तसोच ह्या बांद बांदलो बांदाचो आमकां काय फायदो जायचो। आमकां एक पडण बांदून दिल्ली हो आमची बारीक बारीक आमकां ते कामां आसली शेताची दिल्ली जाल्यार आमकां ते साय उदीक साठवान रावतले आसले आनी शेताक आमच्या लागतले आसले असो आमकां काय फायदो ना। बोरये कितलीशींच वर्सां अर्दकुटो मोडून आशिल्ल्या पोर्तुगेज तेंपावेल्या पुलाचे 3 खांबे कोसळून पडिल्ल्यान बोरयेकारांचेर कलकल। बरें वायट जावचे आदीं मोडको पूल सगळो काडचो थंय नवो पूल बांदचो म्हूण लोक मागता। पीडब्ल्यूडीन पुलिसांक रिपोर्ट दिला आनी पुलिसांनी बोरये पंचायतीक परिस्थितीची खंय कल्पना दिल्या। बोरयेचो नवो पूलय खंय लागीं आयला म्हूण दुसरो पूल जाय। पयरूच शुक्रार दीस रातचो 3 खांबे आनी एक 2 स्पॅन हे बोरये पुलाचे पडले ओल्ड ब्रिजाचे आनी ताजे नंतर आज परत एक 5-6 दीस भितर काल पोलीस येवन हांगा रिपोर्ट पीडब्ल्यू येवन पोलिसांक रिपोर्ट केलो की अशें पुलाचें कंडिशन आसा तें सामकें वीक आसा आनी पोलिसांनी बोरी पंचायतीक एक लेटर केल्लें आसा की हांगा जे पोंच्यान सकयल्यान ज्यो बार्जी बी वता आनी हांगा रेंव काडपाची चालू आसा तेन्ना तो जो पार्ट कितें उरला पुलाचो तो सामको आतां डेंजरस जाल्लो आसा आनी तो एनी टायम कोसळूंक शकता। म्हणटर आतां आमची खूब वर्सां जाली डिमांड आसा की हो पूल परत सारको करून 4 व्हिलर्स लायट मोटर व्हेकल्स आनी 2 व्हिलरां सोडचो म्हणून पूण आज पर्यंत ताजेर सरकारान कांयच एक्शन घेतलें ना। पूण आज परिस्थिती अशी आसा की नवो पूल आसा तोय खंयच्याय टायमार कोसळपाची शक्यता आसा। ताका जवळ जवळ 30 वर्सां जालीं आनी हो पुलाचे जर आतां हांगा फाटीं दिसता पळय आतां की एक खांबो सामको मोडपा परिस्थिती पाविल्लो आसा फुडलो तो पडलोच आसा आनी हाजे फुडें मोठी दुर्घटना जावचे पयलीं सरकारान हाजेर कितें तो उपाय करचो। हो पूल आसा तो पयलींचो आसा तो सामको काडून कंप्लीट काडून त्या जाग्यार एक नवो पूल बांदचो अशी आमची मागणी आसा। कित्याक आतां ट्रॅफिक खूब वाडिल्लें आसा बोरयेक ऑलरेडी बोरये पुलार तेवटेन पर्यंत 4 लेन्स रस्तो बी जाल्लो आसा। आतां कमीत कमी आतां येवच्यान 4 लेन्स एक पूल येवन परत बोरयेचो रस्तो वाडपा जाय आनी इतल्या कारणान ट्रॅफिक सुरळीत जातलें। वयर जेन्ना रावलो गाडी जेन्ना वता तेन्ना भरपूर वायब्रेट जाता आनी आमी जेन्ना ते हांचे कडेन उलयले तेन्ना कळटा की ताजे भितरले जे थोडे जॉयंट्स बी आसा ते आतां ते रिपेर करता म्हणटा। पुलाचे ते म्हणटा की 40 ते 50 वर्सां लायफ म्हणटा पुलाचें आतां ऑलरेडी हाका 30 वर्सां जाल्लीं आसा। हो एक्स्ट्रा खर्च करून ताजो कांयच फायदो ना कित्याक जे कॉस्टान तो 1986 पूल बांदिल्लो म्हणजे जवळ जवळ 30 वर्सां जालीं पयर त्या कोतान ताजी आनी गॅरंटी चड ना। एक तर तो काडचें नाजाल्यार हो तेणी सारको करून चलोवचो परत ती हें वॉल तशें जाता तेंच्यान अशें वॉल जाता तेन्ना तेंगे त्यो भरकडटा त्यो दुखयाचेर तेंकां कळना। हांगा नेटूय चड लागता दोनूय सायडी एकूच कडेच्यान वयता न्ही बारज्यो तितलेच कुडक्याक खोलाय आसता तें। सिद्धार्थ गोवार राज्य पावंड्यावेले ओपन टेनिस सर्तीत 12 वर्सां सकयल्या चलयांची सेमी फायनल आनी सिनियर चलयांच्यो क्वॉर्टर फायनली जाल्यो। पळयात मॅचीची खिणचित्रां।
Good shot, man. Good shot. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.